मुरगांव पालिका मार्केटाच्या बांदकामावेल्यान केस्त्यावधी कोफुसाव बेकायदो नुस्तें विकप्यांचेर करात कारवाय मागीरच स्वाद करतली खाली म्हणटात नुस्तेकार बायला। शाळा परतून उक्त्यो जातल्यो काय ना निर्माण जाला दुबाव विद्यापीठा मात सुरू जाव येतात नोव्हेंबराच्यान। बायणा दर्यादेगे वयल्या 52 इमारतींक नोटीसी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्यो हालचाली आमी वचप तरी खंय विचारतात नुस्तेकार। येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबरो विस्तारान। घरा आयसोलेशनात आशिल्ल्यांक एंटीबायोटिक्स दिवपाक सुरवात करतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच दुयेंतींक गरजेची विटॅमिन्सय दितले खंय हे किट मेळोवपा खातीर लोकांनी भलायकी नाजाल्यार वैजकी अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क सादचो अशें तांणी सांगलां। होम आयसोलेशन किट येवजणेचे शुक्रारा पणजी लॉन्चिंग जालें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, भलायकी संचालक जुजे डिसा, गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हजर आशिल्ले। पण या होम आयसोलेशन किटाच्या माध्यमातल्यान फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विथ द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट विथ दोन तरेची एंटीबायोटिक द डॉक्सीसायक्लिन आणि आयोर्बिसायट्रीन ही एंटीबायोटिक अलॉंग विथ द ऑल विटामिन्स मागीर भितरले बाकीचे किट्स बाकीचे सगळे मेडिसिन्स भितर आसा। एक बरें जातलें की जेची फर्दर इन्फेक्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह येना फुडें आनी हेल्थ म्हणजे परत तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा जो जो पॉझिटिव्ह येतलो पेशंट्स त्या पॉझिटिव्हान दे कॅन कॉन्टॅक्ट अवर हेल्थ ऑफिसर अदरवायज द मेडिकल ऑफिसर तो खंयसरी आसूं आमच्या प्रत्येक पीएचसीनी हेल्थ ऑफिसर किंवा मेडिकल ऑफिसर आसा थंयसर तेंच्यांनी येवन आपलो किट व्हरचो। गोंयांत आयच्या दिसा एप्रॉक्सिमेटली 3500 लोकांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला। होम आयसोलेशनाचे किट दिवपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें। आतां मेरेन 17,980 लोक कोरोना दुयेंती होम आयसोलेशनात आसले। सरासरी 300 लोक होम आयसोलेशनाचे पर्याय स्वीकारतात। आम्ही पहिले राज्य देशात जे काही आम्ही होम आयसोलेशन किट आणि कोविड केअर जे हा कोविड ट्रीटमेंट हे प्रजेचे दारार पावोवपाक हे सरकारान काम केल्लें आसा। हे सगळे शक्य झाले कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सहकार्यान आणि आमचे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्या तरेचे ट्रीटमेंट नवे तरेचे प्रोटोकॉल एन आय एस मिडियाक मुद्दम सांगू सोदता की हे जे प्रोटोकॉल आम्ही जे हे केला जे आयज ह्या जे पावच्यान इम्युनिटी बुस्टर पासून आम्ही ऑक्सिमीटर थर्मोमीटर आणि डॉक्सीसायक्लिन आणि आयवरमॅक्टिन आयज बांगलादेश सारखे देशांत बी मॉर्टॅलिटी कमी जाल्या कारण ह्या तरेचे ट्रीटमेंट त्यांनी थंय वापर केलो। बाकीच्या राज्यांत उत्तर प्रदेशांत बी व्हडले संख्येन हो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सक्सेसफुल जाल्लो आसा। त्याच बरोबर ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारान बी ह्या गेले 3-4 दिसा पयलीं ऑफिशियल तो प्रोटोकॉल जो आहा होच प्रोटोकॉलाचो अनाउन्समेंट केल्लो आसा। आनी हे जे किट आसा ते किट जर तेजे घरा कडेन होम आयसोलेशन किट जर पावता पीएचसीच्या माध्यमांतल्यान काय सीएचसीच्या माध्यमांतल्यान ते पावयले वयतले आनी तेका आनी एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हणजे आयज गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक आमी रोपीन केल्ले आसा। रेवती मुजुमदारचे हेल्थ त्यांचे सहकार्य घेवन मुख्यमंत्री ब्रीफ करून आम्ही प्रत्येक होम आयसोलेशन केस जो आहा आमचे एएनएम आणि एमपीएचडब्ल्यू त्या मनशाक फोन मारतात आणि त्यांचे सॅच्युरेशन लेवल कितें आहा त्यांची परिस्थिती कितें आहा हे सगळे डिजिटायज केले वयता। आनी आमकां आयज पर्यंत म्हाका दिसता आमी एक होम आयसोलेशनान धरल्यार 4-4.5 केस काय 5,000 केस जर हिशोब धरलो तर आमचे कडेन आयज एक 2,600 पर्यंत आमचे कॉल्स वयता। आमकां कळटा की खंयचे पीएचसी खंयचे सीएचसींतल्यान कॉल गेल्ले आसा तो मनीस जो आहा रेजिस्टर जाल्लो आसा तेजे सॅच्युरेशन लेवल त्या दिसा कितले आसले दुसऱ्या दिसा कितें आसा म्हणजे तो हेल्थ ऑफिसर जो आहा तो योग्य तरेचे निर्णय घेवन जर सॅच्युरेशन पडपाक लागले तांकां बी कळटा की कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक जाय आनी आमचे मेडिकल ऑफिसर काय हेल्थ ऑफिसर ताका मागीर योग्य फॅसिलिटीन शिफ्ट करूं शकता। वी हॅव 37,000 केसीस सो केसीस आर ऑन रायज and the home isolation would be the game changer. This is the only thing that we feel and this is also bestowed upon by expert committee. As a result of which we want to strengthen the home isolation patients by giving them a kit which will be at their hands length, they can monitor themselves. This kit contains pulse oximeter, it also contains thermometer, it also contains
prophylaxis, mask, sanitizer and the gloves. That you get patients of only two categories. One is asymptomatic and the others are symptomatic with moderate to mild symptoms. This asymptomatic and mild symptomatic suddenly become severely symptomatic, and that is the time we lose this patient. That is the reason we want to give this home isolation kit so that they monitor themselves and they report to the hospitals at the right time so that we can save their lives. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. देशात दर दिसा 70 ते 80 हजार कोरोना दुयेंतींची नोंद जाता. हो वेग असोच कायम उरलो जाल्यार नोव्हेंबराच्या पहिल्या सप्तकात भारत जगातलो सगळ्यात चड संक्रमित देश जातलो. सध्याच्या दुयेंतींचो आंकडो विचारात घेतलो जाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन दुयेंतींचो आंकडो 91 लाखांचेर पावपाक शकता. दुसरी कडेन धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार एक्टिव्ह केशी 30 ते 40 हजारांनी उण्यो जाल्यात. भारतात फाटल्या 24 वरांत 70,496 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 8,93,000 पावल्यात. जाल्यार 78,365 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. भारतात आतां मेरेन 69,06,151 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 8,93,000 पावलो. 1,06,490 जणांचे बळी गेल्यात. जाल्यार 59,06,069 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान घाम काडपाक लायिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 14,93,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 7,39,000, कर्नाटकात 6,79,000, तमिळनाडूत 6,40,000 आणि उत्तर प्रदेशात 4,27,000 दुयेंतींची आतां मेरेन नोंद जाल्या. एकाच दिसात संवसारात 3,48,000 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,67 लाखांचेर पावल्यात. 10,66,000 पेशंटांनी जीव वगडायल्यात. जाल्यार 2,76,00,000 लोक बरे जाल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले 5 देश. 74,14,000 दुयेंतींची नोंद करत अमेरिका पयले सुवातेर आसा. दुसऱ्या नंबराचेर आसा भारत. भारतांतल्यो केसी 69,06,000 जाल्यात. ब्राझिलाच्यो केसी 50,29,000 पावल्यात. रशियेत 12,60,000 आणि कोलंबियात 8,86,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. 15 ऑक्टोबराच्यान शाळा सुरू जातल्यो काय ना दुबाव आसा. जाल्यार ते वटेन विद्यापिठां नोव्हेंबराच्यान सुरू जावपाचे तयारेत रावल्यात. संलग्न विद्यालयां आणि विद्यापिठां भोवतेक करून 18 नोव्हेंबराच्यान सेमिस्टरां खातीर वर्ग सुरू करतली अशें विद्यापीठ अनुदान आयोगान आपले नोटिसीत म्हटलां. कोविड-19चे फाटभुंयेर शैक्षणिक लुकसाण भरपाय भरून काडपा खातीर विद्यापिठांनी सप्तकांतल्यान 6 दिसाच आपले वर्ग घेवचे. 2020 ते 2021च्या एकाडेमिक सेशनाचे संलग्न विद्यापीठांचे वर्ग चड करून नोव्हेंबरात सुरू जातले अशी माहिती हाचे आदी आयोगान दिल्ली. संस्थांक ह्या सत्रा खातीरची प्रवेश प्रक्रिया 31 ऑक्टोबर मेरेन पुराय करची पडटली. UGC कडेन संलग्न आशिल्ल्या विद्यापीठांच्या वर्गांक भोवतेक 18 नोव्हेंबराच्यान सुरवात. कोविड-19क लागून ह्या सेमिस्टराच्यो क्लासी मेळ घडयत घेतले. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे सोयी प्रमाण ह्यो क्लासी ऑनलायन वा ऑफलायन पद्दतीन घेवपाचो विद्यापीठां यत्न करतली. प्रवेश रद्द केलो जाल्यार विद्यापीठांनी पुराय फी विद्यार्थ्यांक परत दिवची पडटली. विद्यार्थ्यांचे तशेंच फॅकल्टीचे शिक्षणीक वर्साचें आनीक लुकसाण जावचें न्हू हे खातीर सगळ्या संलग्न विद्यापीठांतले गुणवत्तेचेर आदारिल्ली प्रवेश प्रक्रिया 31 ऑगस्ट मेरेन पुराय करची अशें UGCन सांगलां. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कोरोना काळात कितलो तेंप म्हणून मनरिजवणे पासून पयस रावप लोकां प्रमाण सरकाराकय दिसला आसूये. 15 ऑक्टोबराच्यान मनरिजवण पार्क आणि थिएटरां सुरू जातात. गरजेची जतनाय आणि सामाजीक अंतर राखून थिएटरांनी वा पार्कांनी भितर सरचे पडटले आणि कितल्या जाणांक भितर वचपाक मेळटले मॅनेजमेंटान आपल्या नेमान सांगिल्ल्या प्रमाण. लोक थिएटरांनी वा पार्कान सप्तकांतल्यान एकदा तरी वतात वा सुटयांच्या दिसांनी. फाटले 6 म्हयने जाले वॉटर सायड्स, रोल कोस्टर्स, नाटक सिनेमांची थिएटरां, म्युझियम, गेमी आणि सृजनशील घडामोडी बंदच आसात. आतां मात खरसाणेन कांय नेम पाळून थिएटरांनी, पार्कांनी आनी अशे तरेच्या भौशीक सुवातांनी वचपाची मेकळीक आसतली. पूण कंटेनमेंट झोनांनी मात हें सगळें बंद आसतलें. पळयात अशा सुवातां वयले नेम.
गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंत शुक्रारा भिरांकूळ अपघात जालो. अमोनिया गॅस लीक जावन जाल्ल्या अपघातांत एका कामगाराक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार हेर 4 कामगारांक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. कुंकळच्या क्वालिटी फूड प्रोसेसिंग कंपनीत हो अपघात जालो. ह्या अपघातात 25 वर्साच्या किशन कुमाराक मरण आयलें, जाल्यार हेर 4 कामगारांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. आज सकाळी आमकां अरावंड 2:59 कॉल येयलें मॉर्निंग की कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट क्वालिटी फूड्स म्हणून आहा पळय तितून अमोनिया गॅस लिकेज जाला म्हणून इमिडिएटली आमची गाडी टर्न आवट केली आनी गाडी टर्न आवट करतकीर एक 15 to 20 मिनट्स म्हणल्यार गाडी थंय पावली आनी थंय चॅक केलें की तेंच्यांनी ऑलरेडी लिकेज आहा पळय ती स्टॉप केल्ली आनी मागीर आमी पळयलें की थंय कॅज्युअलिटी बी अशें कांय नासलें आनी तो गॅस आहा पळय तो तेंचे कंपनीचे पर्सनल कोण आसले पळय तेंच्यांनी स्टॉप केल्लो आनी मागीर आमकां इवनिंग आयज कळ्ळें की ते टपारिया कंपनी आसली पळय तितूंतलो कोण तरी एक सफोकेट जाल्लो तो आयज सांजचो एक्सपायर जालो. सो गॅस तितून लीक जालो आनी दुसरे फॅक्टरींतलो लेबर मेले. दुसरे फॅक्टरीतलो ते टपारिया म्हणून इंडस्ट्रीच्या सायडीक आहा पळय तेतूंतलो ते रुमान रावताले तितून. तुमी बाकी सगळे चॅक केले आनी कितें लीक बी आसा काय म्हणून? आमी जेन्ना विज्युअली चॅक केले पळय तेन्ना थंयसर तशें लिकेज बी कांयच नासली, सगळी लिकेज आहा ती बंद जाल्ली. म्हण हेंचे कडेन कितें परमिशन बी आसा कसलें? चॅक करचें पडटलें. हांगा एक फॅक्टरीन गॅस लीक जाल्लो एमोनिया गॅस क्वालिटी फूड्स आनीक तो एमोनिया गॅस लीक जावन हांगा एक मनीस आज एक्सपायर जाला दुसरे फॅक्टरींतलो दुसऱ्या प्लांटांतलो टॅप टूल्स म्हणटा त्या आनी एक 5 सेवरल तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट केले आसा. आतां द मेन थिंग इज म्हणल्यार हांगा सेफ्टी प्रिकॉशन्साचेर एक क्वेश्चन मार्क जाता. सेफ्टी प्रिकॉशन्साचेर एक क्वेश्चन मार्क जाता आनीक हे थोडे लोक तुमी पळयला हांगच्यान आतां सोडून वता ते हांगा तांकां वेकेट कर म्हणला. वेकेट कर म्हणून सांगला आनी ते हांगा आतां बॅड स्मेल आसा तुका सुद्दां येतलो सामको आनी थंय पयल्या आतां ती झाडां सुद्दां पयल्या ती विज्युअल्स घेतला आसतले सामकें जळोन गेल्ल्या भशेन जाला. आतां हे सबंद वार हे आमच्या गांवां वता हें आतां आनी हांव मागता की कन्सर्न डिपार्टमेंटान हांगा येवन सेफ्टी प्रिकॉशन चॅक करची. इवन 2 वर्सां फाटीं सुद्दां आमी जेन्ना एक RTI आनी कंप्लेन घातली तेन्ना हांचे कडेन सटन फॅक्टरी कडच्यान फायर सर्टिफिकेट नाशिल्ली. सो हांव मागता ते कोण एक मनीस एक्सपायर जाला ताका जस्टीस मेळचो आनी ताका कितें मेळचें म्हणून. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. मुरगांव पालिका मार्केटाच्या बांदकामा वयल्यान कोफुसांव जाला. बेकायदेशीर नुस्तें विकप्यांचेर आदी आळाबंद घालात, मागीरच सुवात खाली करतली अशें नुस्तेकार बायलां म्हणटात. दुसरे वटेन ट्रॉलर धनी म्हणटात ते नुस्तेमारी जेटीचेर गेट घालून नुस्तें विकतले. पळयात हे केस्तावदी कोफुसांव. जाता तितल्या बेगीन निविदा काडून मार्केट बांदपाची तयारी मुरगांव पालिकेन चलयल्या, पूण मार्केटात नुस्तें विकपी बायलां आयकून घेवपाक तयार नात. बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकप्यांचेर कारवाई करात, मागीरूच सुवात खाली करता अशें ते म्हणटात. Monday meeting जाल्ली with regards to Vasco fish market, construction of the new fish market. As we all know, approval सगळें जाला. वर्क ऑर्डर येवपाची आहा, 1-2 दिसान वर्क ऑर्डर येवपाची आहा. ताका लागून आमी मिटींग घेतली मंडे. ते दिसा कितें आमचें उलोवप जाल्लें विथ द फिशरमॉंगर्स, रिटेल फिशरमॉंगर्स. दे ऑल्सो हॅड सम इश्यूज एंड द म्युनिसिपालिटी ऑल्सो हॅज सम इश्यूज. So we needed to sort them out. First of all, construction of a temporary shed where they could move over there into that. Secondly, they had the issue of people selling fish outside. Pandemic time लोक विकताले, आमी मानताय लोक विकताले. आता जाग्यार गायला, they are putting it in place. They have also agreed that things are falling in place and फाल्यांसावन ते आपले सोपत दिवपाकूय स्टार्ट करतले. And everything has been sorted out at the moment and we are confident that the market work should begin in the next 10 days. The MLA is already working on that. Even our urban development minister Milind Naik is also working on that. Already आमदारानूय instruction दिला. Police also are working on it. Our municipal inspectors also are going. In fact, we have told the fishermongers wherever. It is not that in one day everything can stop. Because during this pandemic, people were selling at a lot of places. So they were filling their stomach. Everybody was. It was a situation was like this. Now the situation has improved. So in this scenario, we are also working. They are cooperating with us. We are also cooperating with them. Hopefully, everything it is fallen in place.
there are some slight teething. लमण्यांचे आमकां लागना, आमी गोंयकार, आमकां करचोच पडटलो धंदो. नुस्तें विकपाचें बंद करचें नात अशें होलसेल नुस्तेकार पाशाव मोंतेरान सांगलें. ट्रेनांनी माल येता आमी मारगांव घालचो पडटा. हिंगा लोक कोण फ्रेंड येता तांकां दिताय आमी फ्रेंडांक पयशांनी दिताय. दिनाय न्हू बारीक नुस्तीक ना आमी बारीक तूं विकताय तेन्ना बंद कराय आमकां आनी कांय ना आमचो उलोवप. पूण आमी आमचें चालवूच दवरतले. हें चोर पुलीस जाला धंदो. कोणूय यो कोणूय हें कर. आमी आतां लमाणी आनी कोण कितें म्हणटाय तेंकां आमकां लागना. सगळें बंद केलें पुराय. आमी गोंयकार आमी करूंक पडटा धंदो. इतलो म्हाजे डिंगेचे माल म्हाका इको मेळना. म्हाजे कडेन पनीर 3-4 आहाय. हांव ते हाडून विकता ते विकपाक मेळना. सगळे बोटकार हिंगा लायनीन विकताय सांजचे ते विकताय. धंदोपणाकूय करूं आतां धंदो करूंक जायना म्हणना. आमी गोंयकार आमी धंदो करूंक जाय. दर्यान गेले जाल्यार ते फिशरी येता ती रापण मारपाक दिना. ते त्रास करताय. सगळे त्रास करताय. सगळे कडेन त्रास जाता. हें आतां आनी आमकां रिक्वेस्ट केलें बंद कर. तेन्ना आमी ताका सांगलें की आमी आमचे खूद बोटीचें नुस्तें विकताय आनी आमी अंडर आमचे धोक्याचे प्रेमायसीसान विकताय. तुमच्या रस्त्यार विकनाय. सो ते आमचे तें बाजारकाराक कायदो आमकां लागना. म्हणटकच हांव मागीर PIक मेळोंक गेलो आनी PIक सांगलें अशें अशें हांव की आमचे बोटीचें नुस्तें आमी खूद विकताय म्हण आनी आमी गिरायकाक होलसेल रेटीन दिताय. हय आमचे बोटकाराचे हे पळय आतां आमचे बोटकार आहाय ते आतां आमी एक आमची डिस्ट्रिक्ट मिटींग घेयल्या आनी आमी सांगलें की आमचे धोक्याचे प्रेमायसीसा भितर आमच्यान विकूंक जाय. आनी तेच सांगलां आमी रस्त्याचे कोणी विकताय न्हू इतल्यांकूय क्लियर कर आनी मागीर आमगे बाजारांत तेन्ना आमी बरयल्ली तूं नाल्यार वचपा ना बरें. त्या जावपा जाय न्हू तेणी कत्तो सांगलो न्हू. अजून भायर विकता हय भायर विकताय थिंगा हय येता पयलो आतां माडी गोवन पळोवन विकताय विकताय. आनी धोक्यार विकता ते डॉक्टर न्हू ते सायडी साडगोंगरा सायडी ते विकताय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. बँक ऑफ इंडियाच्या मये फाट्याच्या वांगडी व्यवस्थापकान आत्महत्या केल्ल्याचे बातमेन मया खवदळ पडला. शुक्रारा सकाळी ही घडणूक घडली. आत्महत्येची खबर कळटकर दिवचल पुलिसांनी येवन पंचनामो करून कूड ताब्यात घेतली. सरपंचान हे घडणुकेविशीं दुःख उक्तायला. वेलमुरंगन हो हे बँकेत फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन वांगडी वेवस्थापक म्हूण काम करतालो. तो मूळचो तामिळनाडूचो. सकाळी 9:20 सुमार तो बँकेत येयल्लो. त्या उपरांत हेर कर्मचारी येयले. बँकेच्या स्टोर रूमाचें दार उक्तें आसल्यान कर्मचाऱ्यांनी भितर नदर मारली जाल्यार हो अधिकारी गोळ लावन घेतलेले अवस्थेत तांकां दिसलो. बँक ऑफ इंडियाचो फाटो मय पंचायतीच्या इमारतीत आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भोवतेकांची खातीं हे बँकेत आसात. देखून ही बातमी आयकतकच लोक गर्दी करून येयलो. पुलीस तपास चालू आसा. आत्महत्या करपी जी व्यक्ती आसा ही असिस्टंट मॅनेजर म्हणून हांगासर काम करताली आनी ते व्यक्तीन हांगासर सडनली त्या शाखेच्या भितर आत्महत्या केल्ली आसा. एक सुशिक्षीत कामगार आनी जेणे करून अशें आत्महत्येचो जो प्रकार भ्याडपणाचे जे कृत्य हांगासर हितून आमच्या शाखे भितर केले हें बरोबर न्हू. ताका आनीकूय कितें तरी म्हणजे अशें सुशिक्षीत लोकांनी ज्यो आत्महत्या करच्यो न्हू अशें आमकां तरी दिसता. आनी अश्यो ज्यो भ्याडपणाची कृत्य आसा ताका आनीक म्हणजे दुसरे मार्ग आसले कितें जर अडचण आसली कितें आसली जाल्यार तेंच्यांनी ती कितें आसा जर समज जाल्यार तेंच्यांनी सॉल्व करून तेजेर मात करूं येताली. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेलच्या रस्त्याक वेस्टर्न बायपास येवन मेळटलो तेन्ना तो मार्ग फुडाराक धोकोदायक थारतलो. थाळो आमदार लुईजीन फालेरोन सांगलें. ताकाच लागून हे सुवातेर स्पीड ब्रेकर्स आनी सिग्नल यंत्रणा उबारपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. वेस्टर्न बायपास रस्तो नावेलच्या हायवेक येवन मेळटलो. देखून फुडाराक हे जंक्शन अपघाताचे दिश्टीन धोकोदायक थारपाक शकता. तेन्ना उपाय येवजण करपाक जाय अशेंय लुईजीनान सांगलें. खरेंच म्हणल्यार सांगपाक म्हणजे नॅशनल हायवे स्टार्ट जाता नावेले इगोर्जे मुखार आनी नावेले हो जो ब्रीज आहा ती काबार जाता. आमचे रस्ते एरकोणीन बरे आहाय. फक्त नावेले इगोर्जे मुखार जो सदांच प्रॉब्लेम जाता तो आमकां सांगिल्लो आहा. आनी हो दुसरो म्हणटकच आतां जेन्ना वेस्टर्न बायपास येवन जॉयन जातलो तेन्ना हो आख्खो रस्तो वेस्टर्न बायपासा बराबरूच होय रिपेर. सो नॅशनल हायवे the works are in pipeline and जेन्ना आमदार जालो तेन्ना हांवें तेंकडे 3
मेन ओवर ब्रिजीस मागिल्ले. एक एट खंय म्हणटा थिंगा जाराम्या कडेन, दुसरो क्रॉसिंग ऑफ कोलदे रोड आनी तिसरो हिंगा, आनी तेजे भायर एट सायपें बांद आनी. सो आतां 3 पास जाले, सायपें बांद, जारांबो आनी कोलदें. पूण ते पास मागीर जाले. पूण म्हजे नदरेन हे रस्त्यार जेन्ना हो नॅशनल हायवे भरपूर ट्रॅफिक आहा, लोक काणकोणच्यान भायर सावन येताय आनी तेच बरोबर तुमचे लोक जावं शिशिनी वेली हे लोक येताय. आनी जेन्ना वेस्टर्न बायपास मेट्टा तेन्ना म्हाका दिसता चड गरजेचें थिंगा थंय एक ओवरब्रीज घालपाक. जर तर प्लॅन केलो ना जाल्यार हांव मागोत तेम कडेन टू द नॅशनल हायवे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दॅट वील क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम, लॉट ऑफ एक्सिडेंट. सो डेथूय जावपाचे खूब चान्सीस आसा थिंगा. इट हॅज टू बी 6 meter height. Has to be 6 meter height under bridge. Merging point of Western bypass to NH17. Main point amta. After Brahmapur, we have submitted estimate, and now it is almost in the ministry for sanctioning. Okay, so within 2-3 months it will be tendered. But next year, this part will be hot mix. Okay. What is the cost of this? It is costing around 12 lakhs. By end of December टेंडरिंग प्रोसेस जावपाक जाय थंय सांगिल्लें की हेची ब्रेथ बी वाडोवपाची आसा तुमी सद्या एज प्रेझेंट तेजें कांय ना. दीस इज रिन्युवल म्हणल्यार तो आमी तेका लेयर घालपाचो. केअर पेटून हाडला पयलीं, पूण मागीर सँक्शन जाता पळय न्हू, सँक्शन जावन वखदां गावली पळय न्हू, दॅट इज पार्ट ऑफ ऑथॉरिटी इंजिनियर एंड द कॉन्ट्रॅक्टर. एंड कॉन्ट्रॅक्टर दीस एनजी टर्माट दे आर डिझायनिंग एंड इट इज लुक आफ्टर द ऑथॉरिटी इंजिनियर PPF. That means it is not coming under you. It is coming under them only. But they are the all full. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. रायबंदरावेल्या लोकांक पुराय वेळ भलायकी केंद्र मेळटले ते खातीरची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचे पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगले. रुपेश हळणकाराच्या नेतृत्वाखाला शिष्टमंडळान शुक्रारा बाबूशाची भेट घेतली. ह्या वेळार ताणें लोकांक आश्वासन दिलें. रायबंदरा एक पुराय वेळ हॉस्पिटल उबारतले अशें बाबूशान सांगलें. ह्या विशीं मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याकडे आपले उलोवप जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. पयलीं आशिल्ल्या हॉस्पिटलाचे बिल्डिंगेतूच हें नवें हॉस्पिटल जातलें. त्या खातीर क्रायम ब्रांच आनी लोकायुक्ताचें कार्यालय दुसरे कडेन शिफ्ट करतले खंय. So our work is in progress. I have already met the health minister as well as the chief minister on this issue, and the place has already been allotted to us. Now we are supposed to start the facility. Now how we are going to start that we are yet to decide. But I have promised them that health center in Ribandar will come. Health center with full medical facilities will come. There are other departments also which are there. I think all those departments also should be simultaneously. All those departments also should move out from this, because it should be a proper medical center. And it was one of the best hospitals in full Asia, the oldest. I think the best operation theatre. That's what I have heard in Asia was in that Ribandar hospital. So we need to basically get that hospital back to its original glory. I have promised the delegation that work is in progress. I said it is. We have started. We have taken the initiative and we will complete it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात, सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.